जेसू मोगाळा ही सकाळी तुझ्या काळजात आमचे काळीज लावून आणि तुझ्या काळजाची ऊब आमच्या जिवाक घेऊन तुझ्या पायाशी आम्ही आयल्या, तुझ्या हातान हात घालून तुझ्या पावलान पावलां घालून तुझ्या काळजांतल्यान आमी बघून सगळो विश्वास धरून ह्या भोव पवित्र संस्कारांक तुका भेटूंक आयल्या दुनिया. हो थोडोसो वेळ तुजे सांगता आमी सारता आसतना तुजी घोटाय आमकां दी, तुजो आत्मो आमकां दी, तुजी कृपा आमकां दी. खरेपणी तूं आमचे बरोबर ह्या पवित्र संस्कारांत आसाय म्हूण दुनिया आमी सोद मानता. संवसार सोरोपर्यंत होय हांव तुमचे सांगाता आसा. पवित्र संस्कारांत तूं आमचे मदें सदांच आसूं आमकां तुवें देणें फावो केलें देखून दुनिया तुका दिन वाचता.
आनी ह्या आल्ताराचेर तूं खरेपणी हाजीर आसाय, आमकां सांगात दिताय. सगळ्या मनान सगळ्या काळजान मानून घेवन खालतिकायेन आमची मान बागावन दुनिया तुका पोरनिपाट आनी नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. आनी दोडमोड, उपास आनी दान दिवप ह्या शुक्रारा तुज्या काळजा सारकी जावंक आमकां आनीक आदार करूं. खेरीत उपाय दुनिया तुवें आमकां दिल्या. ह्या कुडीच्या वंडावण्यांनी आनी संवसाराचे आशेन आमी गुल्ल जायना जावं, पूण सर्गीच्या वस्तूचेर आसूंक आमचे दोळे, सर्गीच्या वस्तूचेर आसूंक आमचे काळीज मन तुज्या काळजाक, तुजे काकलुतीक आमी उलो मारता. जेजूचें पवित्र काळीज, जेजूचे आवयचें मारयेचें खोतावीण काळीज, ह्या काळजा सारकें आमचें काळीज करून ह्या शुक्रारा दुनिया तूं आमकां फावो कर. आमी समजून घेवं, आमी ओळखून घेवं आनी आमी निर्णय घेवं. तुजें काळीज मोगाचें काळीज, म्हाका मोग अणभवूंक फावो कर. तुजें काळीज काकलुतीचें काळीज, म्हाका दुसऱ्या सवे काकलुतसार जावंक फावो कर. तुजें काळीज कुरपेन भरलेलें काळीज, म्हाका देवीक कुरपेन सदांच वाडून आनी ह्या संवसारान म्हजें जिवीत देवाचे खुशेन जिवंक फावो कर. हे आत्म्या बापाच्या, हे आत्म्या जेजूच्या, हे आत्म्या मोगाच्या, जेजूचेर आमची नदर दवरून आनीक एक फावटी ताच्या आत्म्याक आमी उलो मारुया. ही आत्म्या बापाच्या, ही आत्म्या जेजूच्या,
तुझे काळीज ह्या वेळार जेजूक उगड. भोव पवित्र संस्कारान जेजूच्या काळजाचेर नदर मार. जेजूच्या काळजाची ऊब, जेजूच्या काळजाचो मोग, जेजूच्या काळजाची काकळूत जेजूक पळयोवन तुझ्या काळजान घे. लूक एट हिम. तुझे दोळे खोल जेजूचेर ह्या वेळार दवर. खरो जेजू, जिवो जेजू ह्या आल्ताराचेर हुंड्याच्या रुपान तुजे पासत आसा. तुजो आत्मो म्हाका दी, तुजी गोठाय म्हाका दी. हे आत्म्या ह्या वेळार जेजूक कर. ऑफर युअरसेल्फ. तुझ्या जिविताच्यो वेगवेगळ्यो घडयो जेजूक उबार. ऑफर एवरी मोमेंट ऑफ द डे. खरो जिवो देव. मनशाळें काळीज घेवन ह्या संवसारांत आयलोलो आमचो देव. Lord, I make special effort to offer myself not only by words but in the way of life that I'm going to live today. आयज जे परी हांव जियेतलो हो एक दीस, हो आयचो शुक्रार, जेजूच्या काळजाक भेटयल्लो शुक्रार. मारीच्या पतावीण काळजाक बाराबर घेवन हांव एक परी जियेतलो. सगळें वायट सोडून बरें आसा तें धरून मोगान काकलुतीन तुजे सारको. आय वॉन्ट टू बी यू लायक जीसस. आयचो दीस दुनिया तुज्या हातान घालता. ह्या दिसाची म्हजी चिंतनां, म्हजे आवडे, ह्या दिसाच्यो म्हज्यो करण्यो आनी म्हज्यो मांडण्यो, ह्या दिसाचे म्हजे निर्णय तुका दुनिया भेटयता. ह्या आख्या दिसाचें सूख दूख, म्हजे कश्ट आनी आडकोडी, म्हजें सूख आनी संतोष म्हाका मेळटलो
येस आणि हार, माय विक्ट्रीज एंड माय डिफीट्स तुका दुनिया भेटयता. म्हजे गुण, म्हजी गिरेस्तकाय, म्हजे संबंध, म्हजी कला, म्हजो वावर दुनिया तुका भेटयता. आनी तुजे सारको जावंक तुजे बरोबर वाट चलूंक सोदता. Like a sunflower that follows every moment of the sun, so I turn towards you to follow you, my God. Like a sunflower that follows every moment of the sun, so I turn towards you to follow you, my God. In simplicity, charity, I follow. In simplicity, charity, I follow. Like a sunflower that follows every moment of the sun, so I turn towards you to follow you, my God. Like a sunflower that follows every moment of the sun, so I turn towards you to follow you, my God. हे थोडेशे गीत
जेजूच्या पांयाशी ह्या शुक्रारा दीस आमी सांगल्यात दुलोबा काळजा कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें तुज्या काळजा सारकें जे मोगाचें चुरचुऱ्याचें बोगसण्याचें म्हजें काळीज कोर तुज्या काळजा सारकें जें काळीज घोटायेन भरलां जें काळीज भियेना जें काळीज वायटाचो सांगात दिना पूण स्वताक सदांच उबें रावता कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें मिसाचे भेटेक दुनिया तूं याज्ञिकाच्या हातांतल्यान एक व्हड मिलाग्री वरवीं ह्या आल्ताराचेर नव्यान आजीर जाताय तुजें कोश्ट मरण पुनर्जीवनपण आल्ताराचेर आजीर जाता ही भेटीन वांटो घेवंक म्हाका पुरतो कर मेक मी वर्दी टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ ग्रेट मिरेकल म्हज्यो गरजो म्हजे आवडे म्हजी चिंतनां तुज्या पांयाशी हाडटा म्हजी विनंती तुका थावी ह्या पासत आनीक व्हडली व्हडली मागणी दुनिया हांव करिना फकत एक सादें मागणी हांव म्हजें जिवीत तुज्या पांयाशी ओंपता आय सरेंडर माय लायफ एट युअर फीट लॉर्ड दुनिया जें कितें म्हाका समजता जें कितें म्हाका समजना जें म्हाका दिसता आनी म्हाका दिसना हें सगळें तुज्या पांयाशी हाडटा म्हाका कितें जाय आनी म्हाका कित्याची गरज हेंय सगळें तूं जाणाय आय सरेंडर माय सेल्फ बिफोर यू लॉर्ड तुज्या काळजा सारकें म्हजें काळीज कर मारयेच्या काळजा सारकें म्हजें काळीज जावन आयचे मिसाचे भेटेन सगळीं म्हजी इंतेसांवां म्हजीच पासत आनी हेरां पासत तुज्या पांयाशी दुनिया हांव हाडटा तूं आयकतलोय म्हाका विस्वास आसा तूं समजतलोय हांव जाणा तूं म्हाका दितलोय हो म्हाका विस्वास आसा जेजू काळीज तुजें
सुख येता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां ह्या आयच्या मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता. गॅविन नोनीस आपल्या 21व्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. दुसरें तें भेटयता एलिसिया पेरेरा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयच्या दिसा आमच्या सगळ्या कुमन्यांव घेवपाची तयारी करतल्या भुरग्यां पासत मागुया. ह्या दिसांनी तांची लागशिल्ली तयारी सुरू जाल्ली आसा आनी जेजूक आपल्या काळजान घेवंक ती आपली तयारी करतात. ह्या भुरग्यांचेर आनी तांच्या घोराब्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागुया. आयज आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या भाग्योन जुजेबाजाच्या जल्माचो दीस. करीत भाशेन मागुया ताचे मजतीन आमच्या गोंयान सगळें बरें जावं. जें कितें वायट आसा तें पयस जावं आनी सगळीं बरेपणां देवाची आमकां मेळूं. सगळ्या मोडांचेर आमचेर आशिर्वाद पडूंक आयज जुजेबाजाची जल्माच्या दिसाचो उगडास करता आसतना आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, आयज शुक्रार आनी ह्या शुक्राराक आमी करीत भाशेन जेजूच्या काळजाक मान दिता. आनी जेजूच्या काळजाक आमी मान दिता तेन्ना जेजू सारकी जावंक आतांच आमी जेजू मुखार पवित्र संस्कारा मुखार वेळ सारला तेन्ना नियाळ केला. पूण जायते पावटी अशें करूंक आमकां अवघड जाला. आनी जायते पावटी जें कितें अवघड लागता तें आमी सोडून जें कितें सोंपें पडटा म्हणजे पातका वाटेन वचपाक सोंपें पडटा, संवसारा वाटेन वचूंक सोंपें पडटा तें दवरलां. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं आमी भोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या कोनवाळ्या बापा, तुज्या पुतान आमचे पासत खुर्सार वडवडून आपलो जीव दिलो आनी दुस्मानाच्या जुल्मांतलीं आमकां सोडयलीं. ही तुज्या व्हडा मोगाची येवजण उपकारी काळजान मानून घेवन मैमेवन पुनर्जीवनपणाक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. मान दोर सोबेन गमायल नांवाचो एक फारिज्यो आसलो. तो एक 9 वर्सतो धोमशास्त्री म्हूण आख्खी पोरजा ताका लेखताली. फुडें सरून त्या मनशाक थोडो वेळ भायर काडात म्हूण ताणें मागलें आनी सोबेक म्हटलें, इस्रायलांतानो, ह्या मनशा विशीं तुमी कितें करूंक सोदतात ताची चोत्राय दवरात. हे आदीं तेवदोस नांवाचो कोण एकलो उपजलो. आपूण एक मोठो मनीस म्हूण सांगूंक लागलो आनी सुमार 400 मनीस ताचे फाटल्यान गेले, पूण ताका जिवेशी मारलो आनी ताचे पावटलादारांक शिंपडले आनी नाच जाले. उपरांत लोगोंटेच्या सुमयार जुदास गालिकार उपरासलो.
आनी आपणा फाटल्यान जायते लोकांक ओडलो. ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचेय शीस जोडी मोळी शिंपडले. तर तुमकां सांगूंक सोदता तें हें, ताचे सोरशिल्ले पयस सोरात आनी तांकां सोडात. कित्याक ही येवजण वो हें काम मनशाचें जाल्यार तें आपशींच नाटक जातलें, पूण तें देवाचें जाल्यार तुमच्यान तें नाटक करूंक जावचें ना. ते भायर तुमी देवाचेर आड झुजूंक पावशात. ताचें ताणें मानून घेतलें. तांणी धर्मदुतांक आपोवन धाडले, तांकां मार दिलो. जेजूच्या नांवान आनीक उलयना जावं तांकां शिडकायले आनी सोडले. जेजूच्या नांवा पासत बेमान सोंसूंक आपणाक बाग मेळ्ळें म्हूण खुशाल जावन ते महादोर सोबेंतले भायर सरले. ते दिसपोटी देव मंदिरान आनी घरांनी शिकवण दीत आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगडीत रावले. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. सरेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. सरेस्पराच्या घरान करूंक म्हजें तिकाण. सगळीं पोतून म्हणुया. सरेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. सरेस्पराच्या घरान करूंक म्हजें तिकाण. सरेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सरेस्पोर म्हज्या जिविताचो किळो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब. सरेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. सरेस्पराच्या घरान करूंक म्हजें तिकाण. सरेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितान सरेस्पराच्या घरान करूंक म्हजें तिकाण. सरेस्पराची गोडसाण चाकून बगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावूंक. जबाब. सरेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. सरेस्पराच्या घरान करूंक म्हजें तिकाण. हें हांव खात्रेन जाणो. जिव्या मनशाच्या देसान सरेस्पराची दया मोया म्हाका बगूंक मेळटली. सरेस्पराचेर विस्वास दवर, तीर राव, काडीज गोट दवर आनी सरेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब. सरेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. सरेस्पराच्या घरान करूंक म्हजें तिकाण. उद्गार. उंड्याचे वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Sorvespora sui, sorvespora sui, sorvespora sui, sui, sui. Sorvespora sui, sorvespora sui, sorvespora sui, sui, sui. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. जुवावां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू गालिलियाच्या व तिबेरियसाच्या दर्याचे पलतडी गेलो आनी लोकांची उरपूंच ताचे फाटल्यान गेली. कित्याक पिडीवंतां खातीर ताणें केल्ल्यो खुणां ताणें देखलोल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पासकांची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपोंज आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हळें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंयचे म्हूण उंडे घेवचे. ताची परिक्षा करूंक ताणें हें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एक एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनाराचे उंडे तांकां पावचे नात.
ताच्या शिसां मदल्या एकल्यान आंद्रे सिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासड्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? जेजून म्हणलें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें म्हणटच लोक बसलो. दादले सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलेल्यांक ते वांटले. तीच परी मासड्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें आनी तीं धादोशी जातूच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं नये. देखून तांचें खावन जातूच जोवांचे 5 उंड्यांचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले. अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली खुणां लोकांक देखली तेन्ना ताणें म्हणलें, संवसारान येवचो आसा तो प्रवादी दुबाव विरेत होच तो. ती येवन आपणाक बळान व्हरूंक आनी राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कोडसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे प्रिच्या भाव भयणीनो, आयचो सेवादूर मायची वाचपां आमकां जाय तो संदेश दिता, जाय ती जाणवाय. सुरवातेकूच पयल्या वाचपान गामालियल हाच्या तोंडांतल्यान ही जाणवायेचीं उतरां आमी आयकल्यात. ताणें काय बरे भाशेन सांगलां, कितले जाण आयले जांकां फॉलोवर्स ओ तांकां सांगाती आसले. जो कोण लिडर आसलो ताका मारलो, आख्खो जमो गेलो. एकलोच न्हय, दोगूच जाण न्हय, पूण जायते जाण हे भाशेन जाले. आनी सद्याक जें आमचे मुखार दिश्टी पडटा म्हणजे त्या काळार जे भाशेन पेद्रू, जुआंव आनी हेर दुसरे शीस आपोस्ल जे आसात, जेजूची आज्ञा घेवन सगल्यांक गेल्ले, ते कशे भाशेन जेजूची खबर परगडटात तें पळोवन आनी इतली आडकोड घातल्या उपरांत, धरून बोणकोणीन घातल्या उपरांत, मार घातल्या उपरांत, धमक्यो दिल्या उपरांत ते बंद जायनात. आनी तशेंच ते थोडीशीं उतरां जीं उलयतात ते कितले जाण आयकतात आनी तीं आयकून तांचो पाटलाव करतात. हें सगलें पळयल्या उपरांत गामालियेलान हें बरे भाशेन तांकां सांगून दिलें, सोत की जरी तर तें देवा कडलें आयलां जाल्यार तें कोणाच्यान मोडूंक जावचें ना. पूण जरी तर तें ह्या संवसाराचें तें आपलें आपूण फिसकुटून वेतलें. आमी आमच्या जिवितान असले जायत्या मनशांक पळयल्यात जे देवाक कुशीन काडून आपूण व्हडले जावपाक सोदताले वा आपणाचेंच गाजयताले. ते ना जाले. आयज ते आमचे बराबर ना. जावं ते पॉलिटिकल लिडर्स वो जावं आनी कोणूय, बो करून आमी तांकां पळयल्ले आसात. तांच्या नांवान घडये आयज आमी पुतळे बांदता, तांच्या नांवान घडये आयज आमी वेगवेगळ्यो वस्तू बांदून दवरलेले आसात घडये. पूण खंय आसात ते? ना जाले. कित्याक? देवाच्या वाटांनी, आनी तें जरी तर देवाचें न्हू जाल्यार उरचें ना. नाटक जातलें. थोडीं वर्सां लागतलीं, मागीर नाच जातलो, तांचो उगडास पासून ना जातलो. पूण जरी तर तें देवाचें जाल्यार तें कोणाच्यान नाटक करूंक जायना. म्हणटच आमकांय जण एकल्याक भाव भयणीनो हो एक चॉयस आसा, एक विचून काडप आसा. सदांच्या सदां तूं तोगूंक सोदताय जाल्यार सादो एक उपाय, जे भाशेन आयच्या जबाबान आमी 26वें स्तोत्र साम नंबर 26 हें घेवन जबाब दिला. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरान करूंक म्हजें तिकाण. सर्वेस्पराच्या घरान तिकाण करूंक मेळप म्हणल्यार सदां उरता तसलें, आयज येयलें फाल्यां गेलें तसलें न्हू. पूण सर्वेस्पराच्या घरान जरी तर आमी तिकाण करतले हांव जाल्यार पुर्ती आसपाक जाय. आपणाक जाय तें न्हू, म्हाका जाय तें न्हू, हो म्हाका दिसता ते भाशेन न्हू, पूण देवाचो संदेश जे भाशेन आसा ते भाशेन करूंक. जेजूच्या काळारूय हो लोक आपणाक जाय तें करूंक सोदतालो, पूण आपणा विशीं
आपणाक जाय तें करूंक जेजून लोकांक दिवंक ना. म्हणजे आमी पळयलां जेजू कांय बरीं उतरां उलयतालो, लोक आयकूंक धांवून येतालो. जेजू कितल्यो मिलाग्री करतालो, लोक पळोवपाक येतालो मिलाग्री. तेच बराबर म्हजेय सवें एक मिलाग्र जावची अशें म्हणून धांवून येतालो, ताका हात लावंक सोदतालो. वायट न्हू, जें कितें जेजू बरेंपण दिता तें म्हाका मेळचें ही आशा धरप वायट न्हू. पूण ही आशा जेन्ना दवरल्या, म्हजे सवें जेजून हात लावचो, म्हाका हात लावचो, म्हाका बरेंपण जावचें, हें करता आसतना नदर संवसारी वस्तूंचेर गेली. पोटाक आमकां सगल्यांक भूक लागता, आमी जेवपाक जाय. आनी जरी तर आमकां देव आपलें जेवण करून दिता जाल्यार तें आनीक काय बरें. म्हणटच जें कितें आमी जाबाबान म्हणलां, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरान करूंक म्हजें तिकाण. हें आख्खेंच घर देवान जें आमकां बांदून दिल्लें आसा, ही सृश्टी आमचें सार्वीक घर. आमच्या पाप साहेबानूय लावदातो सी हातून बरोवन आमकां उगडास केला. आनी हें जरी तर आमचें सार्वीक घर जें देवान दिल्लें आसा, ताच्या वाटांनी जरी तर आमी चलता जाल्यार आमी सर्वेस्पराच्या घरान तिकाण केल्ल्या सारकीं. आनी तेन्ना ह्यो सगल्यो मिलाग्री ज्यो घडपाक जाय आमचे सवें त्यो घडटल्योच, त्यो घडनासतना रावच्यो ना. पूण जरी तर आमचें तिकाण ह्या सर्वेस्पराच्या घरान ना, म्हणजे हें सार्वीक घर हो संवसार देवान जो आमकां दिल्लो आसा, तातूंत देवाक जाय ते भशेन आमी जियेना जाल्यार आमी ताच्या घरान नाच. जगता पूण जगता तेन्ना ह्यो सगल्यो बऱ्यो वस्तू आसा त्यो आमकां मेळच्यो ना, त्यो आमचे कडल्यो पयस पयस वेतल्यो. आनी देखूनच जें कितें लोकांन करपाक सोदलें, म्हणजे ही मिलाग्र केल्ली, उंडे वाडयल्ले, नुस्तें वाडयल्लें आनी सगल्या लोकांची भूक मारलोली. आनी भूक मारून जाल्या उपरांतूय आनिकूय उरलें. 5 उंडे आनी 2 मासळ्यांतले इतले 12 करोड भरून काडप लोकांक व्हडलें अजाप. तेच बरोबर पोटभर जेवपाक मेळ्ळां, दादोशी जाय सर. जरी तर असलें आमकां सदांच मेळत जाल्यार जशें जाबाबान म्हणलां, सर्वेस्पराच्या घरान सदांच तिकाण केल्ल्या भशेन जालें. पूण ही येवजण लोकाची, मनशाची येवजण, हे भाशेन पोट भरून दादोशी जावन आमी सर्वेस्पराच्या घरान रावप. जेजून तें मानून घेवंक ना. आनी ह्या पासत लोक जबरदस्तीन आपणाक राजा करूंक सोदतालो, तेन्ना तो नाच जालो. कित्याक जेजू ह्या संवसारांत राज करूंक येवंक ना. ह्या लोकान जेजूच्यो मिलाग्री मानून घेतल्यो, ताची पदवी मानून घेतली. पूण जेजू जें कितें करूंक सोदतालो, म्हणजे देवीक काकलूत दिवंक सोदतालो, समाजीक शिकोवण दितालो, ती मानून घेवंक हो लोक फाटीं सरलो. आनी देखूनच तांकां जेजू मेळूंक ना. तर भाव भयणीनो, आयज ही मिसाची भेट आमी भेटयता आसतना आमकां जण एकल्याक ही कृपा मागुया. आमचे मुखार जेजू आसा, आमचे बराबर जेजू आसा. आमच्या हातान आमकां ह्या आल्ताराचेर जेजू मेळटा. आनी आमच्या काळजान येवन आमचें जिवीत आपणाक जाय ते भाशेन तो करूंक सोदता. आनी ते भाशेन जरी तर आमी आमचें जिवीत केलें जाल्यार सर्वेस्पराच्या घरान तिकाण करूंक आमकां मेळ्ळें. हीच कृपा आमकां दी म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया. गायन घेऊया C8 पेज नंबर 31. C8. सर्वेस्परा तुझ्या उदार तुम्ही दिला मनशाच्या वावरांत सर्वेस्परा तुझ्या उदार दाखांचो सरो दाखवायला दिला मनशाच्या वावरांत काम करता.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलें ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावोवच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दोबाजन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोलीं उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आम्हा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. Vorvi tuven आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा,
सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमकां जण एकल्याक आपल्या घरांत सदांच तिकाण करूंक फावो करूंक देव आमकां विचून काडटा. बावतिजमान आमकां विचून काडल्यात आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां आपयल्यात. तर हेंच क्रिस्ती जिवीत देवाक मानता तसलें जिवंक आमकां करपा मागुया. सगळीं बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे सले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे सले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें कशा भितरच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
आमच्या पातकांक लागून जेजूक मरणाचे आधीन केलो आनी आमी प्रमाणीक जावचे खातीर ताका पुनर्जीवन केलो. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. आयज मारी इमाकुलादा समुदाय रेजिडेन्सी आनी सेंट विन्सेंट पालोटी समुदाय रेजिना मुंदी ह्या गोराब्यांनी आयज पास्कांचो आशिर्वाद जाता. ह्याय गोराब्यांक आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. बो मोगाळ बापा, दयाळेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दयाळेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया E6 पेज नंबर 18. E6. Uccida somico